आयज आख्खो संवसार आख्खे मनीसकूळ एके वेगळे परिस्थितीक फुडो करता. आख्ख्या संवसाराचेर व्हड आकांत आयिल्लो आसा. असल्या वेळार आमी जेजूक लागीं सरूंक जाय. असले परिस्थितीन आमी जेजूचो आदार मागुया. आयज थोडोसो वेळ आमी जेजू सांगाताक सारुया. आता भोव पवित्र संस्कार असतो जेजू उण्या रुपान आमचे मदें हाजीर जातलो. आमी सगळीं जाता जाल्यार तिमेरूच रावून ताचे लागीं उलोवया, ताका आयकुया आनी ताका आमचे मदें येवकार दिवंक आमी सगळीं गीत गावया. R30 प्रभु जेजू. आमचे मदें तुका आमी येवकार दिता. आयज आमचेर आयिल्ले परिस्थितीक आयज आमकां लागतले पिडेक जेजू तूंच आमचो सांगात जा. तूच आमचे सर्व,
तुझे कडेन आमच्यांनी कांयच करूंक जायना जेजू. हो थोडोसो वेळ जेजू आमी तुका तुजेच समोर तुजेच खातीर तुजोच आदार मागूंक आमी सांगूंक सोदता. ह्या वेळार तुजी आमी आवाखाणी करता, तुजी स्तुती आमी गायता जेजू. तुकाच आमी मोहिमा दिता जेजू. आयज सदीक जेन्ना एक कुटुंब कशें कुटुंबाचे आमी सगळे वांगडी बराबर आसा तेन्ना आमच्या कुटुंबांत तशेंच व्हडल्या कुटुंबांत ह्या संवसारांत जेजू तुका जाय तशें जावं दी, तुजीच खुशी जावं दी जेजू. हे सगळे आमी भावार्थान मानून आमची मान भागोवन तुका आमी नमस्कार करता. मोगाच्या जेजू तुझ्या मोगान आमकां भर. तुझ्या मोगान आमची काळजां उरपाय जेजू. तुझ्या जेवणा मेजार आमकां बसय जेजू. तुझे घोटायेन आमकां सांबाळ जेजू. तूं आमचे सगळे दाखयताय तो मोग आमी सदांच आनी खास तरेन आयज ही पिडा कोरोना व्हायरस ही पिडा आमकां गिरासूंक सोदता तेन्ना तुज्या मोगाचो अणभव आमकां दी. जिविताचे देणे तुमी आमकां दिवन आयज मेरेन जेजू तुवें आमचो सांबाळ केलो. तुजे खुशी आड तुवें दाखयल्लो रस्तो सोडून आमी पयस वेतालीं तेन्ना देखून तुवें आमच्या हाताक धरून फावो तो रस्तो आमकां दाखयलो जेजू. तरेतरेच्या पिढींनी तरेतरेच्या दुयेंसांनी आमी कश्टावतालीं तेन्ना जेजू तुजे पेकोणीचो हात तुवें आमकां लायलो. आमीच व्हडली म्हूण सजवून तुजी आमकां गरज ना असलें चिंतून आमी आपणावून तुका आमी जायते फावटी नाकारलय तेन्ना देखून पासून तूं आमकां परत ओडून हाडटालो जेजू. त्या सगळ्या तुज्या बरेपणा खातीर तुका आमी दिन भासता. तुजी आमी वाखाणणी करता. तुजी वाखाणणी जावंक तुजे उपकार आठोवंक आमचे लागीं उतरां नात जेजू.
भोगाचे रो हे वेळार ओगी कोणीच जेजू लागीं उलोवया. आमच्या जिवितांत जेजून जें कितें केलां त्या खातीर जेजूचे उपकार आठवुया, जेजूक दिनवासुया. थोडोसो वेळ, थोडे घडयो ओगी रावया. आमची नदर जेजूचेर आसूं दी. मोगाला जेजू, इतलो तुवें आमचो मोग करूनय तुजो हुस्को आमचे सगळे दाखोवनय आमी तुका जाय तशी वागूंक ना. तुका जाय तो रस्तो आमी जायते पावटी धरूंक ना जेजू. पवित्र स्नान घेतलेल्या त्या दिसाक आमच्या नांवार आमच्या आवय बापायनी आमच्या वडिलांनी घेतलेले मिसाव आमी फुडें व्हरूंक चुकले जेजू. आमी तुका अपमान केलो जेजू. आमचेर कश्ट येतात तेन्ना, आमच्या जिवितांत आमकां त्रास कशे भोगतात तेन्ना आमकां आडखळी उपरासतात तेन्ना जेजू तुजे लागीं येवंक आमी विसरली. पूण आमकां भरवंसो आसा, पूण आमकां भावार्थ आसा. आमी ह्याच भावार्थान जेजू आयज तुजे लागीं संबंद रावंक सोदता. ह्याच भावार्थान जेजू तुजे लागीं येवंक सोदता. तुजे काकुतीक जेजू आमी उलो मारता. जायतीं पातकां केली, पूण आयज सावन तुका चिटकून रावंक सोदता म्हूण तुका आमी भासायता. पयस गेलेली आमी तुजे लागीं परत येवंक सोदता जेजू. पातकांत आमी भोंवलोली, पूण आयज आमी वळखून घेता जेजू. जेजू आमची काकूत कर. आनी हीच भावना जेजू एका गितांतल्यान आमी उक्ती करूंक सोदता. कायनाचे चेल्यार आयफो दयाळ देवा
हाचो पयलो श्लोक आनी दुलपद आमी गायतले. आमच्याच पातका खातीर जेजू तूं खुर्सार मेलो. आमचे सोडवणे खातीर जेजू तुवें सगळें सोंसलें. असल्या वेळार जेजू आमकां तुज्या वेंगेंत घे. आमचो भावार्थ वाडोय जेजू. जायत्या जाणांक तुवें बरी केली. तुजें मुण्यारपण चलयता आसतना जायत्या जाणांची पिडा तुवें बरी केली. जायत्या जाणांक पेकोडी फावो केली. आयज हेच पेकोडींक आमी आशेतां जेजू. आमच्या काळजा मनांत आमच्या आत्म्यान जेजू बिराड कर. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत एका कुड्ड्याक तूं बरो करता. ताका ताची दिश्ट परती दिता. हेच तर देवाची उतर आतां आमी आयकुया. जेजू जेरिके लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक केवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें काय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. आनी फुडें वेताली तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सरतोच जेजून ताचे कोडे विचारले,
हांवें तुका कितें केल्लें साय? ताणी म्हळें, सायबा, म्हाका नव्यान नोदोर ये शिकोवन. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांन देवाक वाखाणलो. जेजू, त्या कुड्याक तुवें ताची नोदोर परती दिली. आनी मार्कूचें शुभ वर्तमान आमकां त्या कुड्याचें नांव बार्तिमेउस म्हूण सांगता. त्या मनशाक ताचो भावार्थ तुवें परतो दिलो, ताचो भावार्थ तुवें थिरायलो. ताणें म्हणलेली ती उतरां, जेजू, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. जेजू, आयज तीच उतरां आमी म्हणटा. जेजू, आमची काकूट कर. ताणेंच म्हणलेली उतरां परती आमी म्हणटा. आमकां परतें जिवीत, भावार्थाचें जिवीत परतें दी. आमकां खालसा मनाची बरी नोदोर फावो कर. जे कितें आयज आमच्या जिवितांत आयलां जेजू, आयज आख्ख्या संवसाराचेर संकश्ट उप्रासला जेजू. ह्या संवसाराक, ह्या मनीसकुळाक जेजू एक बरी नोदोर फावो कर. भावार्थाची नोदोर दी जेजू. पेद्रूची सासूमाई जोऱ्यान कोट करताली. तुवें तिका पेकोवणी फावो केली. तुज्या मणयारपणान जायरुसाचे दुवेक तुवें परतें जिवीत दिलें. रोगपां चालवली ती वस्तरी तिच्या भावार्थान तुवें तिका बरी केली. तुज्या वस्त्राकूच साथ लायल्यार हांव बरी जातली. ही ताची उतरां, ही ते वस्तरीची उतरां आयज आमच्याय मनांत कोंचय जेजू. आयज आमच्याय काळजांत ती घाल जेजू. आनी त्याच भावार्थान आमी बी म्हणटा, जेजू, तुजे लागीं हो वेळ सारता तेन्ना आमी बरी जातली. हे संकोच जेजू पयस रावतले, पूण आमची खुशी न्हय, तुजीच खुशी हातूंत जावं. तुका जाय तें घडोवं जेजू. भावार्थान मागलेल्यान तूं साणिना. आयज असल्याच भावार्थान जेजू आमी सगळीं तुजे लागीं मागता. आमकां पिकोवणीचो हात लाय. आमच्या पातकां जेजू, आमची पातकां, ह्या पातकांक फाट करूंक
ह्या पापकांतली आमकां निवारूंक जेजू तूं आयलोय हे आमी भावार्थान सक्त मानता. त्या जाकेवाच्या जिवितांत तूं भितर सरलोय. जाकेव सकला देव ही काकुतीची नदर ताका बऱ्याक पडली. ही काकुतीची उतरां जेजू सणसणीत सणसणीत तो सकला देंवलो. इतलेंच न्हय, तूं तांगेर गेलो. तुका आमचो मोग जेजू, तुका आमा पातक्याचो मोग जेजू. आमी पातकाक सदांच फाट करची, बरें जिवीत जियोचें, मन बदलचें, सर्गीच्या राज्याक भितर सरचीं. हो तुजो उलो आमकां परत परत जेजू ह्या वेळार कानार सादय. ही पोदवारांत सांपडलेली वस्तुली ते फारिसेव जेजू तुका धरूंक सोदताले. तूं कितें म्हणटा काय म्हूण ते पळयताले. पूण तुळें तांकां म्हणलेली ती उतरां तुमचे मदें कोणाक पातक ना तांणी पयलो तिचेर फातर मारचो. कोणेंच मारलो ना जेजू. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, एकार एक उदीक जाणटे ते पयले गेले. उदीक म्हत्वाची जेजू तुवें त्या वस्तरेक म्हणलेली ती उतरां. बाय, कोणेंच तुजेर खास्तीचें फर्मण मारूंक ना. हांवूय तुका तुजेर खास्तीचें फर्मण मारिना. वच आनी नव्यान पातक करी नाका. जेजू त्या वस्तरेक त्या बायलेक म्हणलेली ती उतरां आमकांय म्हूण. असल्या भावार्थान जेजू आयज आमी तुजे लागीं हो वेळ सारता. आमकांय तीच उतरां म्हूण वच आनी पातक करी नाका. कांय घडयो मोगाचेरो ओगी रावून जेजू लागीं उलोवया. काळजांत कितें आसा तें जेजूक सांगुया, जेजूक आयकुया. मोगाळाची सूर तुजे कुडीक आमी आशिल्लो. आयसी पिडीक लागून कश्टोतल्यांचो उगडास आमी करता. तूंच तांचो सांगासा, तूंच तांचें बळ जा जेजू. ह्या महामारी पिडेक लागून, कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां सोंपलीं. तांकां सासणाचें सूख, सासणाचो विसो दी.
आमची सेवा करूंक जेजू जायते दोतोर नर्सी हॉस्पिटलांनी तांकां आदार दिवपी जायतीं जाणां आमची भाव भयणी जायते व्हॉलंटियर्स आमचे पत्रकार भाव भयणी वावुरतात तांकां सांबाळचीच आमच्या सरकाराक त्या कठीण परिस्थितींत फावो तसलो निर्णय घेवन आमच्या भारताच्या सरकाराक तुझी जाणवा हे फावो कर. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आमच्या बाप साहेबाक गवळी बाबांक आनी सगळ्यांक फावो त्या वेळार फावो ते तरेन तांणी आमकां मार्गदर्शन करून आनी तांणी सगळ्यांनी जावं सरकारान वा आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आमकां केलोलें मार्गदर्शन जेजू आमी उक्त्या मनान घेवंक आमच्याच जिवाची आमी राखण करूंक आनी दुसऱ्याचो जीव आमी संकोश्टान ना घालूंक आमकां काळसा मनाचें उक्तें बोंडी आमकां तुजी जाणवाई फावो करचीच. मरून गेल्यार तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक तूंच बुजवण जाचीच. अकस्मात आयलेलें मरण सोसून घेवंक तांकां तितलें सोंपें जायना तेचीच. पूण तुजेरूच बाबार करून जिवीत आनी पुनर्जीवनपण तूंच म्हूण मानून घेवंक जेजू तुजें बळ तांकां फावो कर. त्या वेळार आमकां सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक एका मनान एका कळसान आयलोली परिस्थिती आसा तशीच मानून घेवन जियोंक तूंच आमच्या सांगाताक रावचीच. आमची सगळी मागणी एकठांय करू. आमी सगळी बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य संपा येवं, तुजी कशी सगळ्या जगात तुजी संस्था जावं. आमचो दिसपत्र विकास समाधी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणे करूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवड. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी गीत गावया. R35 संस्काराक इतल्या वर्त्या. संस्काराक
Amen.